आजची पत्रकार परिषद जी आसा ती दोन गोष्टी खातीर आसा. एक म्हणल्यार ह्या एसटी कॉर्पोरेशनचो नवो लोगो आमी लॉन्च करता आणि दुसरी म्हणल्यार आमी दोन ह्या एसटी कॉर्पोरेशनाच्यो स्किम्स ती म्हणल्यारूच एनहॅन्समेंट आश्रय आधार ही स्कीम जी आसा ती आमी 2 लाख रुपये दिताले पयलो. ते 2 लाख रुपया वयल्यान आमी 5 लाख रुपये लोन एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट आमी आज सँक्शन घेतलेलो आसा. त्याच बरोबर तो शॉर्ट टर्म लोन जो आसा तो शॉर्ट टर्म लोन 1 लाख रुपये इन्स्टंट लोन विदिन 24 hours हो एज्युकेशनल त्याच बरोबर बिझनेस आणि कोणाकूय जर केन्नाय एमर्जन्सी मेडिकल सायडीन खातीर जर कितें गरज जर लागली जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही स्कीम आमी ह्या लोकां खातीर आज उघडी केल्ली आसा. आणि म्हणूनच आजची ही पत्रकार परिषद आसा. त्या वेळाचेर हांव ह्या दोन्ही स्किमीचे हँडओव्हर आमचे चेअरमॅन हेचे लागीं करता. इन कंटिन्युएशन करता आसतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की बेजिकली आमचे चेअरमॅन बाकीचे सगळे डायरेक्टर अँड आमची मॅनेजिंग डायरेक्टर सुद्धा पयलो ट्रायबल वेलफेअराचे डायरेक्टर आशिल्ली. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपाक आमकां खुबशें सोंपें जाल्लें आसा. आमचे प्राथमीक फेरीचेर आमी एक गोष्ट ह्या लोकांक जाता तितलो सपोर्ट करपाचो त्या भितर तांच्या जिवना भितर बदल घडोवन हाडपाचो आमचो प्रमुख फोकस आसा. आणि ह्याच खातीर जे शॉर्ट टर्म लोन जे आसा एज्युकेशन सेक्टर आणि त्या खातीर आमी बूस्ट दिल्ले आसात. हे आज आमचो हे शॉर्ट टर्म लोन घेवन आज खुबशे भुरग्यांनी प्रोफेशनल जे कॉलेजीस जे आसात त्या प्रोफेशनल कॉलेजीक आज ऍडमिशन घेतलेली आसा ती खूब जमेची बाजू आसा. भुरग्यांक थोडोसो आर्थीक पाठबळ नासल्या कारणान हे सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक आमकां इम्पॉसिबल आशिल्ल्यो. बट शॉर्ट टर्म लोन आमी तांकां पोस्ट स्कॉलरशीप आमची आसा, प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा, गगन भरारी स्कॉलरशीप आसा. पण ती स्किमी भितर कितें जातालें की ही ट्रायबल वेलफेअराची स्कीम आसा. पण त्या स्किमी भितर जेन्ना ऍडमिशन घेतले नंतर प्रोसिजर कायदेशीर तांचे ऍप्लिकेशन प्रिस्क्रायब फॉर्म भरून दिले नंतर तांकां आमी रिस्पॉन्स करताले. ताचे म्हणल्यार 6 म्हयने वताले. आमचो लास्ट डेट आसा ऑलमोस्ट नोव्हेंबर. कारण प्रोफेशनल कॉलेजीस जे आसात पळय तांची अकॅडमीक इयर जे आसा ते लेट सुरू जाल्ल्या कारणान आमी नोव्हेंबर सुद्दां तो लास्ट डेट दवरला. आनी ते परत दुसरे सेमिस्टराची फीस भरपा खातीर हे खूब डिफिकल्ट आसा. म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी ह्या स्किमी भितर तरतूद केल्ले आसात. एकूच स्वप्न आसा ह्या एसटी कम्युनिटीतलो प्रत्येक भुरगो जो आसा तो पयशा खातीर आपूण शिकपाक वंचीत उरचो न्ही हो एकमेव उद्देश. कारण भुरग्यां भितर पोटेन्शियल खूब आसा हे आमी पळयलेलें आसात. फक्त जाय तांकां आर्थीक आधार, जाय तांकां मोरल सपोर्ट आणि हो मोरल सपोर्ट दिवपा खातीर आज आमचे एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन त्याच बरोबर मॅनेजिंग डायरेक्टर आज आमी खूब हिरिरीन वावरतात.